नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनात येवकार. हांव ऐश्वर्या केरकार. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. पणसुले धारबंदोडा पार करून दवरिल्ल्या गाडयेक कारीन दिलो धपको. कार चालकाक जीएमसीत उपचारा वेळार आयले मरण. पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. जीएमसीचो दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराचे निलंबनाच्या आदेशाक स्थगिती. मुख्यमंत्र्या वांगडा केल्ले चर्चे उपरांत मंत्री विश्वजिताची म्हायती. मुख्यमंत्री म्हणटा दोतोर कुट्टीकाराचे निलंबन जावचे ना. सगळ्यांनी एकठांय येवन काम केले जाल्यार फुडाराक मडकय मतदारसंघात फुलतले कमळ. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो विस्वास. टॅक्सी वेवसाय सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर ॲप एग्रिगेटर धोरण गरजेचें. 90% गोंयकारांक धोरण मान्य. धोरण थळाव्या टॅक्सी चालकांच्या आड ना. बेश्टीच टॅक्सीकारांनी दादागिरी करची न्हय. येरादारी मंत्री गुदिन्याची शिटकावणी. म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो दुधसागराचे उदकाचेर आसा दोळो. पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकारान उक्तायलो हुस्को. दुधसागर चुकलो जाल्यार धंदो जातलो काबार. जीपकारांनी उक्तायलो भंय. आनी वेगवेगळ्या विशयावयल्यान तापली ताळगांवची ग्रामसभा. घाण उदक, शेतांक उजो आनी हेर विशयांचेर सेसिलान काडलो आवाज. पंचायत सचिव सांगतात सगळे विशय जाले सुटावे. आता खबरो विस्तारात. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आपतकालीन विभागाचो आरोग्य अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकाराचे निलंबनाक स्थगिती. हे विशीं मुख्यमंत्र्याकडे चर्चा केले उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती. मजगतीं मंत्री राणेचेर विरोधकांची टिका. IMA गोवा आनी गोंयच्या निवासी दोतोरांनी संघटना गार्डाची विश्वजितान माफी मागची म्हूण मागणी. शेनवारा जीएमसीत अचकीत भेट दिवन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन कॅज्युअल्टी विभागाचो मुखेल भलायकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराचे निलंबनाचो आदेश दिलो. एका पेशंटाक इनेसांव मारपाक न्हयकार दिल्ल्यान मंत्री राणे चाळवल्लो. खर शब्दांनी राणेन दोतोराक उजरावन काडिल्लो. उलोवपाक सारकें रीत येना. आतां प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मागपाक. यू कॅन नॉट गायड हिम प्रॉपर्ली. यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग. You're a doctor. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. विश्वजीत राणेन दोतोराचेर कारवाय करतना चुकीची भाषा वापरली म्हणून विरोधकांनी टीका केली. तशेंच प्रकरणाची सगळी माहिती घेतलो म्हणून प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान विधान केले. मंत्री काय कित्याक मातशे वेगळे दिशेन वयता अशें तांचेय म्हणणें आयकून घेतले, ताजेय म्हणणें आयकून घेतले. दोतोरी आमकां मेळ्ळे आसा सगळें. आनी अश्यो काही गजाली ज्यो जातल्यो ताजेर व्यवस्थीतपणे योग्य तोडगो काडलो जातलो. आनी मुख्यमंत्री ताजेर उलयले त्या संदर्भात विशय हा सोंपलो. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की दोतोर पेशंटाचेर चाळवलो म्हणून. व्हिडियो दाखयता हेल्थ मिनिस्टर दोतोराचेर चाळवतात. सगळे एकमेकाचेर चाळवतात गोंयांत. Goa is not being administered. There is no governance in Goa. Goa has become a banana republic. आणि गोंयचे जनतेक हो सरकार सांगता की आम्ही विकसीत जाता. हो विकसीत कसो? इन सपोर्ट ऑफ डॉक्टर कुर्टीकर, रुद्रेश कुर्टीकर, जाणे 20 पेक्षा वयर आय थिंक क्लोज टू 22 वर्सां ताणें थंय लोकांची सेवा केल्या जीएमसीन. आणि ताका ताणें लिटरली ही हॅज ह्युमिलेटेड द डॉक्टर फ्रेटर्निटी. आज प्रत्येक डॉक्टर इज अंडर थ्रेट. वी हैव सीन इन ऑल अदर स्टेट्स doctors are being attacked. There is no safety for the doctors, and here we are seeing and minister who is in power is abusing the doctor, is using unparliamentary language in the premises of the hospital. ज्या रीतीन विश्वजीत राणे वागला, ज्या रीतीन त्यांनी एका डॉक्टराचो इन्सल्ट केला, हे सारकें न्हू. डॉक्टर चुकला आसात आनी ना चुकला आसात. जर कितेंय जाल्लें जाल्यार तेका कॅबिनान व्हरोन तेच्या कडेन उलोवन तेची समजूत घालपाक जाय आसली. तेका सारको ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आसलो.
हो जो शो ऑफ केला विश्वजितान हो आमकां तरी मान्य ना. हे सगळे नाट्य शेनवारा घडिल्ले. आयतारा भलायकी मंत्री विश्वजितान दोतोर रुद्रेशाच्या निलंबनाक स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा केले उपरांत विश्वजितान ही माहिती दिली. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराचे निलंबन जावचे ना म्हणून जाहीर केला. गोयची भलायकी यंत्रणा लोकांची बरेपैकी सेवा करता. दोतोर रात दीस वावुरतात म्हणून मुख्यमंत्र्याची तोखणाय. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि गोवा रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनाची भलायकी मंत्री विश्वजितान जाहीर माफी मागची म्हणून मागणी कायम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी एकठांय येऊन काम केले जाल्यार फुडाराक मडकय मतदारसंघात कमळ फुलोव येता असो विश्वास भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो. मडकयच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात दामू उलयतालो. देश असो चलपाक जाय तसो चलपाक जाय अशें आमी उलोवन दाखयतात, पूण हें केन्ना शक्य आसात जेन्ना आपले सरकार आसात तेन्ना. सरकार घडोवपा खातीर खूब अडचणी येतात. चार विचारांचे लोक येवन कितल्योश्योच गजाली करच्यो पडटात अशें दामू नायक सांगता. पण आम्ही जर सगळे व्यवस्थितपणे या मतदारसंघात भरपूर झाले, आम्ही जर सगळ्यांनी बरे भशेन काम केले आणि ज्या प्रकारचे जर माय होम असताना आम्ही जर काम करताना जर मुद्दामून ती निष्ठा ठेवली जाल्यार मडकय मतदारसंघात सुद्धा भारतीय जनता पार्टीचे कमळ त्याने फुलतले ह्या निर्माण आपलं ध्येय दवरला, आपलो मेसेज जो आसा ते घेऊन सगळ्या समाजाकडे सकलपण होता. आम्ही व्हडले भाशण करता देश असो करपाक देश असो करपाक ही केन्ना जातलें ते जातलें आमकां सरकार आसून तेन्ना जातलें आमकां त्या सरकारा भितर सगळे गजाली ते लोकां कडेन पावोवपाक लागून तशें निस्वार्थ काम ते करून सरकार धरिना एक सरकाराक खूब अडचणी आसता. चार विचारांचे चार लोक बरोबर घेवन वचचे पडटा. काही वेळाचेर सरकार जाय स्थिर सरकार जाय म्हणून अनेक गजाली करच्यो पडटा. त्यो गजाली करीतच आमी सरकार करतात आणि हे सरकार कित्याक लागून जाता खुबशे लोकांक अनेक गजाली आसता. लोक जायत उलयता तुमी अशें करता तो अशें उलयता तो तशें उलयता आमी सांगपाक कितें आसता काय सरकार हें नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शनाखाली चलतना ताजे हात बळकट करपाक आणि चाकरीतले येवजणी सगळीच प्रजापर्यंत हाडपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरोबर निवडचें पडटा. सरकारान टॅक्सी वेवसायात सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर ॲप एग्रिगेटर धोरण हाडला. 90% गोंयकारांक हें धोरण मान्य आसा. हें धोरण थळाव्या टॅक्सी चालकांच्या आड ना. कांय टॅक्सी चालकांचे चुकीचे वागणुकेक लागून पर्यटकांक त्रास जाता. बेश्टीच टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचो ना. राज्यांत ॲप आधारीत टॅक्सी सेवा गरजेची आसा म्हूण मंत्री मॉविन गुदिनून सांगलें. राज्य सरकारान नियोजीत केल्ल्या ॲप एग्रिगेटर धोरणाक सध्या जायत्या टॅक्सीकारांनी विरोध दर्शायला. हे फाटभुंयेर मॉविन उलयतालो. See, the first thing is I want to clarify that we have had a draft notification in the public domain. People are considering as if we have finalized the aggregator policy in totality. We have invited for suggestions, for inputs from all stakeholders, whether it is the taxi operators themselves, taxi patrons themselves, taxi drivers themselves, the public at large, and all other people connected with this particular business. Government is fully conscious that most locals run this particular business. But what government is saying, while you run this business, please adopt technology. Go on an app so that we have data on which we can do future planning. We know how many taxis are flying, from which point to which point they travel, from the perspective of security for tourists, security for locals. Also, there is a misconception that these taxis will be meant only for tourists who come here. No. If there are app-operated taxis, considering the rates that will be automatically generated, it will be available for the Goan public at large. As if the government is at war with them and they are at war with the government. Simple thing, we are telling adopt technology. No, we are not going to listen. We scrap it. Is this the way? We can always look for a middle path as well, how it is to be done. It is been notified in one way, but it can be subject to maximum changes as per the inputs given by them.
But there is no compromise on use of technology. App-based taxis have to come. 90% of the people of Goa want app-based taxis. Why are they ignoring public opinion? And how much the taxi, what is the percentage of the taxi people? You are going to hold the whole population to ransom? अक्षरशः दादागिरी झाली. So this is not good for in a democratic functioning. कर्नाटक सरकाराचो दूधसागराचे उदकाचेर दोळो आसा ते खातीर तांणी यत्न चालू केला. कर्नाटकाची नवी नाटकां पळोवपाक मेळपाक शकता. ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आनी म्हादय रक्षणा खातीर वावुरपी प्राचार्य राजेन केरकार हांणी हो हुस्को उक्तायला. दूधसागर गेलो जाल्यार आमचो धंदो वतलो म्हूण धारबांदोडेच्या थळाव्यांक हुस्को. म्हादय उदका लवादान 2018 वर्सा कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक म्हादयंतल्यान वळोवपाक मान्यताय दिल्या. गोंयाक 24 TMC फीट उदकाचो वापर करपाक मान्यताय दिल्या. गोंय सरकारान जर ह्या उदकाचो योग्य वापर करपाक सुरवात केली ना जाल्यार कर्नाटक दूधसागराचें उदकूय तांचे वटेन व्हरपाक कमी करचे नात. कटला आनी पायणा न्हंय एकठांय येवन फुडें गोंयांत दूधसागर व्हांवता आनी ताचेच फुडें खांडेपार न्हंयत रुपांतर जाता. हे खांडेपार न्हंयचेर म्हत्वाचो ओपा उदका प्रकल्प चलता आनी हो प्रकल्प गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो म्हूण प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हाणें सांगलें. कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम पुराय जाल्या उपरांत परते एकदा आपणाक जास्तीत जास्त उदक जें आसा हे म्हादयच्या जलस्रोतांतल्यान प्राप्त जावपाक जाय हेच्या खातीर नेटान कामाक लागलेले आसा. हाच्या पयलीं कर्नाटकान एक प्रकल्प जो आसलो तो डॉक्टर लुईस प्रद बार्बोजा हे मुखेलमंत्री आसतना सादर केल्लो आनी तो प्रकल्पांतलो दूधसागर न्हंयच्या उदकाक जे गोंय वटेन येता ताका वळोवन व्हरपाचो. तेतून काटला आनी पायणा हे ज्यो 2 उपन्हंयो आसा ज्यो मागीर एकठांय जाता आनी आमकां दिश्टी पडटा तो सोबीत सुंदर असो दूधसागर. ह्या दूधसागर न्हंयचेरूच आमची खांडेपार जिका आमी ह्या नांवान वळखता जेचेर आमचो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा ते उदक म्हळ्यार खांडेपार किंवा आमी दूधसागर जिका न्हंय म्हणटा ती. आनी ह्या न्हंयचेर कर्नाटक सरकार जे आसा ते परते प्रकल्प बांदपाचे आपणाले प्रस्ताव जे आसा हे सादर करीत आसा. त्या म्हादय न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हे दुर्बल करपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक ज्यो तरातरांची नाटकां करता तेतूंतलें हे एक नाटक जें आसा हे नाटक परतें सुरू जातलें 2024. आतां कर्नाटक सरकारान जो आमच्या लवादान निकाल दिल्लो आसा 2018 आनी 14 ऑगस्टाक त्याच्यानुसार 3.9 TMC फीट उदक तांकां वळपाक दिल्लेलें आसा. पूण आमी जर आमकां 24 TMC फीट उदक जे दिल्लें आसा तेचो वापर जर वेवस्थीत रित्या करिना जाल्यार कर्नाटक फुडल्या येणाऱ्या कालखंडान आपणाले परते प्रस्ताव जे आसा ते मांडटाले आनी केन्ना म्हणटाले आमकां पिवपाक उदक ना, केन्ना म्हणटाले शिंपणावळीक उदक ना आनी अशा पद्दतीन आपणाले प्रस्ताव जे आसा ते फुडें रेटपाचे यत्न करीत रावता. दूधसागर व्हेलो जाल्यार उदका खातीर गोंयकारांचे हाल जातले अशें प्राध्यापक राजेंद्र केरकार सांगता. जाल्यार धारबांदोडेच्या वेवसायिकांक दूधसागरा वयलो धंदो वतलो म्हणून चिंता उप्रासल्या. जर उदक जर डायवर्ट करून जर कमी जालें जाल्यार आमच्या ट्युरिजमाचेर अवश्य हांगा हें जातलो इफेक्ट जातलो. ह्या दूधसागराचेर आमचे खुबशे हांगा गांव डिपेंडंट आसा. दूधसागर जर तर डायवर्ट करीत जाल्यार आमगेले न्हंयचेर मोठ्या प्रमाणान हें जातलें. आख्खी जो आमची नॉर्थ गोवा जें आसा अर्दी नॉर्थ गोवा जें आसा तें हे न्हंयचेर डिपेंड आसा. कारण हें उदक पिवपाचें निवळ उदक हें ओपा प्रकल्पाचें शुद्धीकरण जावन तें आख्खे नॉर्थ गोवाक जें आसा फोंडा भागाक जावं आमची धारबांदोडा हितून वाळपय अशी भागांनी हें उदक सगळ्याक सप्लाय जाता. तेन्ना दूधसागर धबधब्याचें हें जें उदक दूधसागर न्हंयचें तें डायवर्ट करचे पयलीं गोवा सरकारान हेचेर कितें तरी करचें अशी तेंची मागणी आसा. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वेगवेगळ्या विशयावयल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच जापली. नळाक घाण उदक येता, शेतान उजो लागता आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. हे आनी हेर जायत्या विशयांवयल्यान समाज वावुरपी सेसील रॉड्रिगीसान ग्रामसभेत बोवाळ घातलो खरो, मात तिचे कोणेच कानामारा घेतले ना. इतलेच न्ही जाल्यार कांय जाण तिच्या आंगारूय धांवून गेले. ही परिस्थिती आसा राजधानी पणजेक तेंकून आशिल्ल्या ताळगांवची. वेगवेगळ्या विशयावयल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. समाज वावुरपी सेसिलान जायत्या गजालींचेर उजवाड घालपाचो यत्न केलो, मात तिच्या उलोवपा कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. सेसिलाच्या कोतान नळाक घाण उदक येता, पूण हो विशय सोडोवपाक कोण फुडाकार घेना.
ताळगावच्या शेतान लागिल्ल्या उज्याचेरूय सेसिलान उपाय सांगला, मात तिचे म्हणणे कोणेच आयकून घेतले ना. ओडशेल दर्यावेळेर लोक हाकपाक बसतात. कांय घरांनी अजून संडासूच दिल्ले ना. पूण ही गजाल कोणाक पटली ना. वेल्यान सेसील विशय काडटा म्हूण कांय जाणां तिच्या आंगार धांवन गेली. सेसिलान जायत्या विशयांचेर आवाज काडलो, पूण पंचायत सचिव सांगता सगळे विशय सुटावे जाल्यात खंय. पयल्यार न्हू आयज 8 ऑफ जून. आता इन 1.5 month इतले इश्यूज आमी हायलायट केला and it has come to light. That is regarding the first issue that happened was the amchi sewage was mixed in the drinking water, and this issue of sewage being left out has been an old issue. आणि आम्ही इतले पाटी रेज केला अँड देर इज स्टील नो सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. ते करता करता म्हणटा आम्ही काय सोल्युशन ना. सो दिस इज वन थिंग दॅट वी नीड टू हायलाइट बिकॉज more than 700 houses were affected, including where I reside. Around all those residents, I am from Borbad, then Mollebad, we were affected very badly. Second issue that I raised up was the fire issue in the fields. Over there, not even once I said I'm against the farmers. On top of that, I सांगला की आमकां शेतकारांक सपोर्ट करपाक जाय. We should have a kind of a tractor की once it's like end of April, ते सगळे जे weeds आहा ते कातरपाक जाय, कलेक्ट करपाक जाय, आनी जे आमचे गौशाला आहा न्हू तांकां दिवपाक जाय. Either the panchayat can make money out of it or they can give it for free. सो आयची ग्रामसभा आमची तालिगांव पंचायत जालेली आसा. सो आयचे मेन टॉपीक आसलेले फर्स्ट एक फार्मर्साचो आसलेलो. Then about the septic water mixing with the drinking water हो एक मेन इश्यू असलेलो. सो पंचायतीन हेजेर एक्शन घेतलेली आसा ऑलरेडी अलॉंग विथ हॉनरेबल MLA ऑफ तालिगांव. पायपलायन न्यू ले केलेली आसा फूल, बिकॉज मेन होल आसा, मेन प्रॉब्लम आसा तो मेळना जाल्लो PWD डिपार्टमेंट. सो तेंचे मॅडम हॅज रिक्वेस्टेड की तुमी न्यू पायपलायनूच घाला फूल कंप्लीट. सो न्यू पायपलायन ले केलेली आसा आनी इश्यू इज बीन रिजॉल्व ना. लोकांक उदक बरें मेळटा त्या सायडीन ते एरिया शंकरवाडी टू सांपल मार्केट फूल एरिया तो उदक तो इश्यू रिजॉल्व जालो. सेकेंड इश्यू तेमी आमचो डिस्कस जाल्लो अबाउट द इन्सिडंट टूक प्लेस इन द फिल्ड्स. तो क्लेम केल्लो की वन ऑफ द कंप्लेंटान की तो फार्मर्सूच थंय उजो घालता. सो तेणी सांगलें सजेशन दिल्लेलें आसा की तुमी एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड तांकां आपोवपाचें कॉर्डिनेशन. सो पंचायतीन एक्चुअली सांगपाक जाय म्हटल्यार पंचायतीनूच फूल इनिशिएटीव घेवन हो इश्यू रिजॉल्व केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांग्यार 6 जुनाक धरिल्ले देवमाशाच्या 10 कोटीच्या ओकारी तस्करी विशीं पोलिसांक अजून कांय सुगाव मेळना. सांग्यावेल्या हे तस्करीचो पोरू वर्साचे रत्नागिरींतल्या तस्करी प्रकरणा कडेन कांय संबंद आसा काय असो प्रस्न उपरासता. पोरू मडगांवाय कोकण रेल्वे पुलिसांनी अशीच एक तस्करी धरिल्ली, मात ते प्रकरणाच्या मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपेस आयिल्ले. पळयात हो खासा रिपोर्ट. शुक्रारा 6 जुनाक सांग्यार पोलिसांनी वट्ट 10 कोटीची देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी धरिल्ली. हे येदे व्हडले व्हड तस्करेक लागून ते विशीं गोंयांत आनी गोंया भायरूय मोठी चर्चा जाल्ली. मात 2 दीस जाले हे प्रकरणाच्या तपासात अजून मेरेन ठोस अशें कांयच पोलिसांक हाताक लागिल्लें ना. 6 जुनाक सांग्यार पोलिसांनी 10 कोटीची देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी धरिल्ली. पोलिसांनी मुखेल दुबावीत सावंतवाडीचो योगेश रेडकार, सांकवाळचो रत्नाकांत कारापूरकर आणि फोणेच्या साईनाथ शेट हे तिगांक अटक केल्ली. कोर्टान हे तिगांकूय 4 दिसांचे रिमांडात धाडल्यात. पोलिसांनी 2 4 व्हिलर गाडयोय जप्त केल्यात. अटक केल्लो सावंतवाडीचो योगेश रेडकाराचो नुस्तें पुरवण करपाचो धंदो आसा. तो सावंतवाडीच्यान माल घेवन सांग्यार आयिल्लो. योगेश रेडकाराचे सावंतवाडींतले नुस्तें वेवसायिकां कडेन लागींचे संबंद आसात म्हूण म्हायती मेळटा. सांगावेल्या तस्करे विशीं अदीक म्हायती विचारल्यार PI दितेंद्र नायकान सांगलें तें अशें. दुबावितांनी ही ओकारी खंयच्यान हाडल्या ताची म्हायती अजून दिवंक ना. हो माल कोणा खातीर हाडिल्ली ताची म्हायती मेळिल्ली ना. दुबावीत सध्या रिमांडाचेर आसात. आमी तांचे कडल्यान म्हायती मेळोवपाचो यत्न करतात. आतां सांग्यावेल्या हे तस्करेचो हे आदी घडिल्ले तस्करी प्रकरणा कडेन संबंद आसा काय म्हूण प्रस्न उपरासला. हे आदीचे तस्करीच्या घडणुकांचे मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपेस आयला. पोरू वर्सा रत्नागिरी महाराष्ट्रात देवमाशाचे ओकारीच्या तस्करेचो यत्न पुलिसांनी फेल थारायल्लो. पोरू वर्सा मडगांव कोकण रेल्वे पुलिसांनी केरळांतल्यान आयिल्ले 5.5 कोटीची देवमाशाचे ओकारीची तस्करी धरिल्ली. हे तस्करी प्रकरणात मडगांव रेल्वे पुलिसांनी अरुण राजन आणि निबीन वर्गीस हे दोगांक अटक केल्ली. मात हे तस्करेचे मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपेस आयला. एकंदरीत सांग्यार धरिल्ले 10 कोटीचे देवमाशाच्या तस्करीचो तपास पुलिसांनी तसो सिरियस घेतिल्लो ना काय कितें असो प्रस्न.
अजून मेरेन फकत PI लेवला मेरेनूच हो तपास चल्ला अशें दिसता. हे प्रकरणाचे मुळा मेरेन गोंय पुलीस पावतात काय ना हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्तहात गर्दी वेवस्थापनाचेर देखरेख आनी चेंगराचेंगरी सारकिल्ल्यो घडणुको जावच्यो न्हय म्हूण नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करतले. तशेंच राजकारण्यांनी सप्तहात येतना तांच्या समर्थकांक घेवन येवन गर्दी करची न्हय अशें आवाहन वास्कोचे फामाद दामोदर भजनी सप्तहाचे समितीन केलां. आयतारा दामोदर भजनी सप्ताह समितीचे नवे अध्यक्ष म्हूण नरेंद्र गुरव हांची निवड जाल्या. अंदू वर्साचो 126वो फामाद भजनी सप्ताह 30 जुलयाक जातलो. शिरगांव जात्रे वेळार चिंगराचिंगरी जावन 6 जाणांक मरण आयिल्ले. ताची देख घेवन वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्ताहात चिंगराचिंगरी सारकिल्ल्यो घडणुको जावच्यो न्हय म्हूण नोडल अधिकारी नेमतले. तशेंच राजकारण्यांनी सप्ताहात दर्शन घेवपाक येतना आपल्या समर्थकांक घेवन येवचे न्हय अशें आवाहन नव्यान वेंचून आयिल्ले समितीन केलां. आयतारा ह्या फामाद दामोदर भजनी सप्ताह समितीची आमसभा जाली. हे सभेक नव्या समितीची निवड जाली. लोकांक विनंती करता की आमच्या 2 दिसात आमचो 30 जुलयाक सप्ताह आसा तेन्ना पयले दीस नाल्ल दवरतात त्या दिसाक जी 12 ते 2 पर्यंत इतली गर्दी जाता तेन्ना लोकांक आव्हान करता जे ऑफिशियल्स सुद्दां कोण आसा तांकां सुद्दां तांच्या बरोबर सगळ्यांक 1 किंवा 2 मनशाकच घेवन येवपाचे. खूब विनंती करता बाकीच्या MLA मिनिस्टरांक सुद्दां की त्यांच्या बरोबर सुद्दां ते आर्थीक येता तेंच्यांनी जरूर येवपाचे पण 1-2 जाणांक हाडपाचे. गेल्या पार्टीक सुद्दां आमी खूब अपील केल्ले तरी पण हांगा जागो कमी आशिल्ल्या कारणांनी हांगा म्हणल्यार इतली रश जाता की घुसमटल्या भशेन जाता सगळ्यांक आनीक चड प्रॉब्लेम जावंक शकता हेच्या फुडें. आनी अशे प्रॉब्लेम एक जाल्ले आहा त्या साठी आमी खूब प्रिकॉशन घेवंक सोदता. इवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सुद्दां आमी आमची टीम वचून सिनियर वचून मेळ्ळेली आहा आनी तेणेंय आमकां आश्वासन दिल्लें आहा. अशें हांव लोकांक विनंती करता की 2 दीस इवन समाप्ती दीस गोपाळकाल्याक जे आसा भुरग्यांनी सुद्दां समजपणाने देवळान भितर येवन नाल्ल दवरून सगळें वेवस्थीत आरती करून समाप्ती बरे भशेन जावंक अशें तेंच्या कडेन म्हाका. सगळ्यात पयलीं आमचे श्री दामोदर भजनी उत्सव समितीची आयची ही आमसभा जाल्ली आसा. 126 वर्सां म्हणून आमच्या दामोदर भजनी सप्तक जाता. त्या निमतान नवीन उत्सव समिती काडपा खातीर आयज आमची आमसभा जाली आनी ह्या आमसभेन कशे पद्दतीन आयोजन करचें खास करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कांय म्हयने फाटीं शिरगांवची जी घटना त्याच्यानंतर पयर बेंगलोरची क्रिकेट फायनली टायमार जे काही इन्सिडंट्स जाले हेजी आमी तेजेर चर्चा केली आनी आमी कशे पद्दतीन सुरळीतपणे तेजें आयोजन करता हेजेरय आमी बारीक चर्चा केल्ली आसा. आनी हें करतना आमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर जे आसात भगवान करमली यांचे कडेन उलयल्ले आसा आनी तांकांय आमी रिक्वेस्ट केला की सरकारचे जर कितें गायडलायन्स आसा जाल्यार ते तुमी आमकां सांगा. त्या प्रमाणे आमी तें काम फुडें वचपाक आमकां बरें पडटलें. आनी अदरवायज सुद्दां आमी हे जे आसा हे म्युन्सिपाल्टी आमचे स्थानीक आमदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर पुलीस ऑथॉरिटी हांकां घेवनूच हे फाटी आमचो जो 2 दिसाचो आमचो सप्तक आसा तो करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. आनी सांगता ह्या फाटी आमची उत्सव समिती आसा तेजेर आमचो नरेंद्र गुरव जो सिनियर मेंबर आसा तो हे फाटी अध्यक्ष म्हणून वचून आयल्लो आसा. उपाध्यक्ष म्हणून आमचो महेश नायक येयल्लो आसा. सेक्रेटरी म्हणून परत हे फाटी जबाबदारी म्हाजे कडेन दिल्ली आसा. आनी ट्रेजरर म्हणून आमचो दिलीप काजळे जो दत्तगुरू देवस्थान आसा तेजो आमचो अध्यक्ष आसा. तो अशें करून आमचे बरे लायक मायंडेड आनी बरे सेलेक्टीव अशे कमिटी काडलेले आसा. आनी हे सगळे आमी जे आसा आमच्या सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत भाई जोशी आनी आमचे मेन जे आधारस्तंभ जे आसा परेश भाई जोशी ते यांचे मार्गदर्शन घेऊनच हे अंदू वर्साचे हे आयोजन जातले. हांव सगळ्या वास्कोच्या तशेंच गोंयच्या भाविकां कडेन मागता की आमी सगळ्यांनी सुरक्षीत रावन व्यवस्थितपणे हे फाटी आमी सगळ्यांनी दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी हो उत्सव बरे तरेन सेलिब्रेट करपाक आमकां सहकार्य. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. 32 वर्साच्या हवेली कोर्टी वाठारांतलो उत्तम सिंहा हांणी पणसुले धारबांदोडा रस्त्या कुशीक पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयेक फाटसून धपको दिलो. ह्या अपघातांत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान GMCत उपचारा खातीर दाखल केल्लो. मात ताका उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सुले धारबांदोडा हांगसरल्या नॅशनल हायवेक आयतारा सांजचो एक एक्सिडेंट जालो. रस्त्याच्या सायडीन जो एक ट्रक पार्क केल्लो आशिल्लो ताका फाटल्यान येवन एक कारीन धक्को दिलो
ही कार धारबांदोडेच्यान फोंडें वयताली आनी कारीचो ड्रायव्हर उत्तम सिन्हा हो हवेली कुट्टी रावपी हो सिरियसली इंजर्ड जालो. ताका पयलीं पिळी प्रायमरी हेल्थ सेंटरान व्हेलो आनी तेजे नंतर ताका GMCन रिफर केलो. राती ताचेर ट्रिटमेंट चालू आसतना ताका मरण येयल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी हे अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच हे पणसुल्या ते धारबांदोडा ह्या रस्त्याचेर सद्या काम चालू आसा, पूण हांगा मोठ्या प्रमाणात हेवी ट्रक पार्किंग केल्ले वयतात. ताका लागून रातचे हांगा खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तशेंच हांगा जे डिवायडर घातल्या पणसुले आनी जे धारबांदोडा जंक्शन, हे दोन्ही जंक्शनाचेर जे डिवायडर घातल्या ते रॉंग घातल्या अशें स्थानिकाचेंय म्हणणें आसा. त्याच बरोबर 1 म्हयन्या पयलीं ह्या रस्त्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वयताले आनी तेन्ना त्यांनी ते डिवायडर पळोवन PWDचे इंजिनियराक हे डिवायडराचे डिझायन चेंजीस करपाक ऑर्डर दिल्ली, पूण अजून पर्यंत हे डिवायडराचे डिझायन चेंज केल्ले ना कारणान हांगा एक्सिडेंट जावपाचे आनी चान्स आसा. सो PWDन हेचेर गंभीर दखल घेवची. हो पयलो बळी गेल्लो आसा. सो आनी अशे अपघात जावचे न्ही म्हणून PWDच्या इंजिनियरांनी दखल घेवची अशी स्थानिक लोकांची मागणी आसा. पणसुलेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. फाटल्या आयतारा गांजेच्या म्हादय न्हंयेत बुडून भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या 2 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. ताचे वांगडा आशिल्ल्या हेर 4 विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रशिक्षकाक वाटोवपा खातीर पुलिसांक चुकीच्यो जबानी दिल्यो. मात बुडून मरण आयिल्ल्या लवप्रीत सिंग हांणी आपल्या मोबायलांत काडिल्लो व्हिडिओ तो प्रशिक्षक तांचे वांगडा न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणाक लागून संबंदीत प्रशिक्षक जातात निलंबीत जातलो. सोमारा ना जाल्यार मंगळारा ताच्या निलंबनाचो आदेश येवपाक शकता अशी माहिती भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. गांजा उजगांव हांगसरल्या म्हादय न्हंयत गेल्ल्या आयताराक एक दुर्घटना घडली. दुर्घटनेक 2 भुरगे बुडोवन मेले. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या अंतर्गत ते कुट्टी हांगा ट्रेनिंग घेवपाक येयल्ले. सुरवातीक जेन्ना फोंडा पुलिसांनी तेंचो तपास केलो तेन्ना अशें एक वेगळें चित्र निर्माण केले गेले. हे 4 जे भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी आपल्या कोचाक वाचोवपाक खूब प्रयत्न केलो. एक 4-5 दीस तेंच्यांनी वेगवेगळे स्टेटमेंट दिवन पुलिसांक चक्रोवपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक तेंच्यांनी चक्रोवपाक केल्लो. दुर्घटना घडले नंतर सोमार दीस गोंयान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचे ऑफिसर पावले. तेंच्यांनी गांजा हांगा वचोनूय पळोवणी केल्ली, पूण आतां एक सत्य उगडकीस येयल्लें आसा. जो मनीस कोच आपूण थंय वचत नाशिल्लो, आपूण त्या भुरग्यां बरोबर वचत नाशिल्लो म्हणून सांगतालो, ताजो एक प्रूफ पुलिसांक तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक मेळिल्लो आसा. जो भुरगो बुडलेलो लवप्रीत सिंग हेणे जेन्ना थंय स्पॉटार पावले तेन्ना एक उदक न्हाता आसतना एक व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या व्हिडिओचेर हो तेंचो कोच दिसून येयल्लो आसा. सो सुरवातीक हे 4 भुरग्यांनी आमी 7 जाण गेल्ले आनी तितूंतले 2 बुडले अशेंच चित्र निर्माण केल्लें, पूण ह्या व्हिडिओन ह्या कोचाचो घात केल्लो आसा. सद्याक त्या कोचाचेर एक्शन म्हणून ताका सस्पेंड करपाची फुल्ल तयारी जाल्ली आसा आनी सोमारा सांजचे पर्यंत एक सस्पेंड ऑर्डर गोंयान पावपाची आसा. त्याच बरोबर हे जे पळय भुरगे न्हावपाक गेल्ले तेंचेर एक केस रजिस्टर कर म्हणून सावथ गोवा कलेक्टरान फोंडा पुलिसांक ऑर्डर दिल्ली आसा. सो सद्याक जे वाचोवपाक गेल्ले तेवूय फसले आनी जे कोच आशिल्लो तो आपूण केन्नाच गेलोच ना म्हणटालो पळय तोय आतां सद्याक अडचणींत येयल्लो आसा. तेणी आपलो जी चूक जाली ती कबूल केल्ली आसा पुलिसां समोर आनी आतां तेजेर एक्शन ही जावपाचीच आसा. पूण आतां मेळिल्ल्या पुलिसांक आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे त्या दिसा 6 जाण वचनाशिल्ले तर 9 जाण गेल्ले अशें अंदाज आसा. ह्या कोचा बरोबर आनी 2 ऑफिसर आशिल्ल्याचो संशय ह्या ऑफिसरांक आसा. सो ह्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे 3 ऑफिसर सस्पेंड जावपाचे चान्सीस वाडलेले आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. टेणियम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.